थोडी गेम केल्यो आमी, थोडे डान्स केले आनी जायती खुशालकाय आमकां भोगली. आमकां म्हज्या युथाक छोटा नागपूर यूथ ग्रूप गोवा आमकां खुशालकाय भोगली आनी व्हडली खुशालकायेन आमी हांगासर आयल्या. क्रिसमस म्हणल्यार नॉट ओन्ली रिसिवींग, इट्स अ गिवींग, मोर ऑफ गिवींग. एंड दॅट्स इंटेंशन, विथ दीस इंटेंशन वी हॅव कम हियर टू गिव दीस हॅपीनेस टू दीस पीपल हू आर लेस फॉर्च्युनेट. खेळ डान्स केला तो पण खूप छान केला. आमका खूप छान वाटला. तुम्ही इला ते इलं असं म्हणतो. ते आमच्यासाठी इलो, काय खावपाक काय बॉक्सीस असं घेऊन येलो. त्याबद्दल मी तुमचा आभार मानतो खूप. The program was supported by the Chota Nagpur Youth Group, who came here all the way under the leadership of Father Michael, who has been working with the migrants here. And this was a perfect occasion for the young tribals from Chota Nagpur to come and experience how the other tribal community in Goa is thriving here in this region. So it was an eye-opener for them, especially with regard to their conditions. आमचे पीटर बोर्जी सर तेंचो वेळ काढून मुद्दम आमकां सगळ्यांक एकठांय करून आज तेंच्यांनी क्रिसमसाचो प्रोग्राम घेतलो आनी सगळ्यांक बरा दिसला. म्हणजे सगळीं भुरगीं व्हडलीं सगळीं एका थंय येयलीं आनी सरांनी प्रोग्राम केलो, डान्स भुरग्यांनी केलो, सगळ्यांक प्रायजां दिली आनी सरांचा देवा कडेन मागता मी सरांक बरा ह्या करूचा म्हणून. आणि मेन म्हणजे पहिलीपासून सर आमचे संपर्कांत आहात.